आमकां काल राती कळला की आमचेरूच एफआयआर जाले म्हणून. ही एफआयआर आमी फ्रेम करून आयज येयल्या. काल राती आमकां कळला की आमचेर एफआयआर जाले. हें घडलां ऑन 20th रातचें जालां. एफआयआरान तेंच्या एफआयआरान बरयलां की 7:30 आदीं हें इन्सिडेंट जाला म्हणून. ती एमएलए आनी तेजो पळय बाउन्सर आसलो तो ती थिंगा पावल्या 9 एफआयआर हेंचें सगळें रॉंग. आमी सकाळीं फुडें येयलेलीं हिंगा 12 आमचो स्टेटमेंट दिवन आनी आमची कंप्लेंट दिवन आमच्या कंप्लेंटीचेर तेणी कांय एफआयआर घेवंक ना म्हणून 2 दीस उपरांत आमी येयलेली. तेन्ना सुद्दां तेणी आमकां सांगूंक ना की हेंचो पळय एफआयआर आहा त्या दिसाच जाला. 21 सांजे 7:30 आमच्या नांवार ऑलरेडी एफआयआर जाला. 10 दीस जाले आमी ऑनलायन पळयता, हिंगा येवन विचारता बाबा कितें जालां कोण आमकां कांय सांगना. काल आमकां कळटा की आमचेर उलटे तेणी एफआयआर केला म्हणून हो एफआयआर एज एन अवॉर्ड आमकां गोवा स्टेटहूड डे मेळला म्हणून आमी फ्रेम करून आमच्या ऑफिसान घरांनी सगळ्यांनी दवरतले. दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा पुलीस अँड दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा पुलीस अंडर बीजेपी सरकार. बीजेपी सरकार नाहलो पळय तेन्ना गोवा पुलिसाचे हें हालत नाहली. ते कडेन जबाब ना दिवपाक उलोवंक कांय सांगूंक जायना. तेका आमी गेल्या फावट चोडणकर पीआय आसलो पळय तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें की तुमची एफआयआर जायना कित्याक आमी बिजी आहा. वायस प्रेसिडेंट येयला आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्टर गडकरी येयला म्हणून आमकां टायम ना. तुमकां टायम ना जाल्यार सिडनीची एफआयआर तुमी कितें राजभवनान काडलेली कित्याक सिडनीची एफआयआर रोखडी जाल्या. त्याच दिसा 7:30 सांजे जाल्या. म्हणजे सिडनी हेंच्या बरोबर कॉन्वॉयान आसलो आनी थिंगा भोंवतालो राजभवनान थिंगा एफआयआर जाल्या. द पुलीस इन गोवा हॅव बिकम कम्प्लिटली युजलेस. निकम्मा जाला पुलीस. फकत बीजेपीचे सरकार दे आर नो मोर द गोवा पुलीस who are supposed to safeguard the interest of Goan people. They have become the personal security and personal people of the BJP elected MLAs. हे चलना गोंयान and आमकां हो स्टेटहूड डे अवॉर्ड मेळला. The complaint says that she is being her modesty म्हणजे आमदाराची MLA जेनिफराची मॉडेस्टी कितें मॉडेस्टी आहा तेजी ती कोणूच नको पूण तेजी मॉडेस्टी हार्म जाल्या म्हणून कित्याक सेसिलान व्हिडिओ काडला म्हणून मॉडेस्टी हार्म जाल्या ही तेजी. आग्रे तुका तेजोच मनीस थिंगा वयर हिल कटिंग करता, तेजो मनीस थिंगा लँड फिलिंग करता, तेजो मनीस काम करता म्हणून त्या गरीब गांवकारांनी आमकां फोन करून सांगला की मॅडमूच थिंगा काम करता म्हणून मॅडम येवंकूच ना. डेप्युटी कलेक्टर येयला तेन्ना मॅडम ना, मामलतदार येयला पळय तेन्ना मॅडम ना, फायर ब्रिगेड येयला पळय तेन्ना मॅडम ना. सगळे गेले उपरांत मॅडम पावता 9 आनी तेन्ना मागीर ते लोक त्या गांवचो लोक ती एक विचारूंक चालू करता. वेन द पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग दॅट Faltu MLA, and that time when people start recording it, she doesn't want it to be recorded because she's not proud of the work that she does. She doesn't want the entire Goa to see people questioning her. And when we record or when people record, it outrages her modesty. This is the state of Goa. सगळ्यांनी हे नोंद करून घेवंक जाय. I feel very proud to stand here with this because this is the third FIR that is registered under my name to stand for Goa, to voice for Goa. And this is second FIR from Taligaon Panchayat. The first one was 5 years ago during pandemic जेन्ना आमी आवाज केलेलो जेन्ना शेतांनी 8 शेत घेतले पंचायत घर बांदपाक. When we questioned the then सरपंच Aknelo saying that show the document before dumping all this mud. त्यांना दाखोवंक ना आनी डायरेक्टली क्रिमिनल केस आमचेर घातला. अजून पासून 5 वर्सां आमी कोर्टान वयता एज अक्युज्ड and the case is going on. This is now after 5 years another award I have got along with Francis Coelho and Rui Menezes. We are citizens of Taligaon because आमची आमदार येना सकला काम करपाक तेका लागून लोकांनी called me up आणि सांगला प्लीज यो आनी पळयात हालत कितें जाला. टील नाव तेंच्या घरांनी उदीक येता पावस पडटा तेन्ना. Any solution to this problem? And on top of that, when we are recording, it is our duty. Everyone has seen that. All media people have seen that we have documented right from the time 6 o'clock that we had reached there till the time Jennifer Montserrat raised her hand on me. I had not interfered with her. On top of that, I was the one who complained to the flying squad. I was the one who called up the collector and did the needful, which is her duty as an elected representative. Then korung na म्हणून आमकां award मेळला. So every citizen जे कोण हा पळयता आतां fight for your right. Be an Aka because we are doing to save Goa. On Goa Statehood Day,
we have taken a vow that we will stand and fight for everything for that Goa is. किंवा आम्ही गांवकार बेश्टे आम्ही सांगना की बाबा गोंयकार म्हणून वी आर गोवन्स अँड वी विल फाईट फॉर गोवन्स. टुडे आय थँक द आम आदमी पार्टी लिडर्स, आय थँक द ॲक्टिविस्ट, आय थँक द वेल विशर्स ऑफ तालिगांव जे कोण येला मुखार. आय थँक ऑल्सो ऑल आर क्लोज असोसिएट्स हू हॅव कम फ्रॉम फार इन नियर. इट मीन्स अ लॉट because we will stand and we will stand by everyone who fights or who voices up and actually who fights for Goa. We will stand by them. And these are awards which we are framing. This is the third award I'm going to frame in my house because I feel proud to stand and fight for Goa and we'll keep fighting. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाईड. आम्ही जेन्ना लास्ट टायम आयिल्ले दॅट वॉज विदीन अबाउट 72 hours वायस प्रेसिडेंटाची विजीट सोंपली तेन्ना आमी आयल्यांनी प्रश्न केलो की FIR जो आमी कंप्लेंट फायल केल्या सेसिलान जी कंप्लेंट फायल केल्या त्या कंप्लेनाचें कितें जालें काय म्हणून. तेन्ना आमकां PIन सांगलें की 72 hours आमी बिजी आसले, वायस प्रेसिडेंट गोंयान आसल्या कारणान आमी त्या बंदोबस्ताक आसले म्हणून. त्या बंदोबस्ताक आसल्या कारणान आमकां टायम मेळूंक ना आनी FIRाचेर आमी इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून. ताज्या मागीर 3 दीस ज्या कंप्लेनांत तांचो 20 वर्साचो भुरगो आसा त्याचो मोबायल काडून आनी जाका तांणी तेचो एसॉल्ट केल्लो त्या भुरग्याक हांगा 2दा आपोवन सतायला, ताका धमक्यो दिल्या की तुजेर आनीक FIR करूंक जाय काय म्हणून. तो पर्यंतूय आमकां खबर ना कितें चल्लां तें. काल आमकां न्यूज मेळ्ळो आनी डिपार्टमेंटांतल्यानूच न्यूज मेळ्ळो की आरे बाबा FIR रजिस्टर जाला मरे तुमचेर म्हणून. सो दे आर ऑल्सो अवेर की कसो जाता काय म्हणून. पुलिसांतल्यानूच लोकांक पुलिसांचे खबर दे आल्सो सम ऑफ देम हॅव प्रिंसिपल्स ऑर रादर मोस्ट ऑफ देम हॅव प्रिंसिपल्स. नो द इशू इज हो FIR जो ऑनलायन मेळपाक जाय आसलो तो आमी सोदताले इतले दीस FIR आसा जाला कितें जाला कांय ना म्हणून. FIRाच्यो कांयच डिटेल काल रातची पर्यंत खंयच नासल्यो पूण आमकां कळ्ळें की सेसिलाचेर FIR रजिस्टर केला ऑन द कंप्लेंट ऑफ सिडनी. सिडनी कोण तो सगळ्यांक खबर आसा. जय सेट सोनद एप्लाय केला तितल्यांक तरी खबरूच आसा म्हणून परत एकदा रिपीट करता. सिडनीचे कंप्लेंट विदीन 24 hours रजिस्टर जाता सेईंग वॉट की सेसिलान आनी बाकीच्यांनी मेळून गव्हर्मेंट सर्वंटांक ऑबस्ट्रक्ट केलें म्हणून. अरे ज्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक ताणें आपोवन हाडले थंय ते पळया म्हणून कितें जालां तें टू हेल्प पीपल ऑफ तालिगांव. ते जाल्या उपरांत 2-3 वरांनी 9:30 सुमार जेन्ना MLA आनी सिडनी येता आनी लोक क्वेश्चन करता तांकां की तुमी खंय आसले काय म्हणून इतले तें आमी हे ते पीट काडटा तेन्ना सांगिल्लें म्हणून की रॉंग चल्लां म्हणून ताका तुमी प्रोटेक्शन दिलां. ते करता आसतना सिडनी एसॉल्ट्स दॅट 20-year-old बॉय. देन जेनिफर पुशीज हर आनी हे सगळे व्हिडिओचे रेकॉर्ड जाता आनी तुमी थंय आसले मिडिया त्या कंप्लेंटीचेर रजिस्टर जायना कंप्लेंट. पूण सिडनीची कंप्लेंट 24 hours रजिस्टर जाली कशी विदावट एविडन्स कलेक्शन. थंय टेम्पल आसा ताचे CCTV सगळे आयल्या कितें जालें तें आनी कितल्यांक आयल्या ती. टावर लोकेशन कार्ड सांगलें आमी तिका ती कितल्यांक पावल्या थंय ती. ऑफेन्स इज रजिस्टर्ड एट 7:30 म्हणटा तो. अरे 7:30 तूं घरा बसून च्या पितालो आनी भजी खातालो पावस पडला म्हणून. ती थंय आसली. सेसील अँड फ्रांसीस अँड द टीम वर देर टू हेल्पिंग पीपल. तूं सगळे जेवला खाल्ला बरो डिनर केला आनी बडीशेप खावन थंय आयला 9:30 आनी सांगता की आमकां डिस्टर्ब करताले म्हणून. तोंडाक बडीशेप येता तेन्नाय वास येतालो तेजे म्हणजे बरो जेवला बिवला आसतलो खाल्ला बरें ते काफ्रेल केल्ले ते त्या दिसाचे आनी थंय आयिल्लो आनी आज तो कंप्लेंट रजिस्टर करता आनी पुलीस सांगता की आमी रजिस्टर ती करना म्हणून आनी तुमची कंप्लेंट करपाक रजिस्टर आमकां सोमार पर्यंत टायम दी म्हणून. आमी तांकां सांगलां आयच्या दिसाचो सांजचो पर्यंत टायम दिता. वी वील एनीवे टेक दीस अप वीथ गोवा स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी बिकॉज आज पुलिसांची जर कंप्लेनी पुलिसांचेर कंप्लेनी फायल करिना जाल्यार पुलीस अशेंच करत रावतले. पुलीस आर गोवा पुलीस वायट न्ही पूण आज परिस्थिती अशी आहा की सरकाराचे मंत्री आसले MLA आसले ते दादागिरी करताले पूण आज परिस्थिती अशी की सरकाराचे मंत्र्यांचे एजंट पुलीस स्टेशनां कंट्रोल करता. दीस इज अ फॅक्ट. सरकाराचे एजंट सगळे पणजेन तर भरल्या हू आर नाव कंट्रोलिंग पुलीस स्टेशन. सो वेर डू कॉमन पीपल गो. बारीक मनीस वतलो खंय पुलीस स्टेशनार येवपाचो ताणें. आनी आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ MLA बाय रेकॉर्डिंग व्हिडिओ हें आमी आयकुंकूच ना. BNS कसो एमेंड जाला तो खबर ना आमकां. वेर दे से दॅट वन वुमन कॅन आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ अनदर वुमन. कायद्यान तरी खंय बसता ते तुमी ऑफेन्स लावच्या पयलीं ते सेक्शन एकदां तरी स्टडी तरी करा. वाचा तो बूक कितें आसा तो वाचपाक दिला. थोड्यांक ते वाचपाची गरज ना. MLA सांगतलो सिडनी सांगतलो सिडनी इज अ किंग. न्यू मुवी ती सिडनी किंग हे आतां म्हणजे अशी परिस्थिती आयल्या. सो सरकाराचे जे घटक आसा सरकाराचे जे क्रोनीज आसा ते आज अशी परिस्थिती जाल्यार दे कंट्रोल पुलीस स्टेशन. आमी पयल्या फाटल्या 10 ते 15 दिसांक एक्टिविस्टांचेरूय ऑफेन्सास रजिस्टर करता.
रामाच्या पतान ते मेशूच्या पतान सगळ्यांचे रजिस्टर जाले पळय त्यांचेर रजिस्टर करता आसतना तुमकां जर कंप्लेंट एविडन्स नासतना जालो जाल्यार वाय वेन वी आर गिवन एविडन्स यू आर नॉट रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट. तुम्ही पळयतात GNH.